नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचे येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. सप्तकाचे निमाणे ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव्ह क्लोज जाले, मात मार्केट उक्ते जाल्ले तेन्नाची नेगेटिव्हिटी पळयल्यार बाजारात बरी रिकवरी आयली. 19,654चेर नेगेटिव्ह उक्तो जाल्लो बाजार 19,635 मेरेन पडलो आणि उपरांत 19,805 मेरेन हाय मारून निमाणे इंडेक्स 19,751चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50 इंडेक्स सुमार 42 पॉइंट पडलो. सेन्सेक्स 66,034चेर उक्तो जाल्लो आणि 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 125 पॉइंट डावन 66,282चेर नेगेटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात टाटा मोटर्स, HCL टेक, इंडसलँड बँक, टाटा कंझ्युमर, नेस्ले इंडिया, मारुती, सन फार्मा आणि TCS कंपनीचे शेअर आज चढले. जाल्यार लार्ज कॅपात पडपी शेअर ॲक्सिस बँक, अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, SBI बँक, विप्रो, डॉक्टर रेड्डी, LTIM आणि बजाज ऑटो कंपनीचे शेअर आज अंडर प्रेशर ट्रेड झाले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो टाटा मोटर्स. शेअर आज सुमार 5% वाढलो. 633 रुपयांचेर ओपन जाल्लो शेअर 669चेर क्लोज जालो. टाटाच्या JLR सेगमेंटान हे फावट बरो परफॉर्मन्स दाखयलो. स्पायस जेट कंपनीचो शेअर आज 18% चढलो. इंडिगो कंपनीचो को फाउंडर राकेश गंगवाल स्पायस जेटाचे मोठ्या प्रमाणात शेअर घेवंक शकता म्हूण खबर येताच स्पायस जेट कंपनीचो शेअर उडपाक लागलो. हाचे पयलीं जून तिमाहीच्या निमाणे कडेन राकेश गंगवालान इंटरग्लोब एव्हिएशन कंपनीचे 13% शेअर खरेदी केल्ले. प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपनी HDFC लायफाचे दुसऱ्या तिमाहीचे प्रॉफिट 12% वाढले, मात नेगेटिव्ह बाजारात शेअर फ्लॅट ट्रेड जालो. आता खबर IT सेक्टरातली तिसरी मोठी कंपनी HCL टेकाविशीं. कंपनीन आपल्या शेअर होल्डरांक खातीर दरेक शेअरा फाटल्यान 12 रुपयांचो डिव्हिडंड दिवपाचे थारायला. त्या खातीर 20 ऑक्टोबर एक्स डेट आसतली. 19 ऑक्टोबर मेरेन शेअर खरेदी केल्यार वा होल्ड केल्यार शेअर होल्डरांक डिव्हिडंड मेळटलो. इन्फोसिसाचो रिजल्ट बरो आयिल्लो, मात कंपनीन गायडन्स कमी केल्ल्यान शेअर पडटा. ह्या करेक्शनाक लागून इन्फोसिसाचे मार्केट कॅपिटल हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनी परस देंवला. इन्फोसिस कंपनी आपल्या शेअर होल्डरांक 18 रुपया डिव्हिडंड दितली. त्या खातीर एक्स डेट 25 ऑक्टोबर जाहीर केल्या. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया सोमारा नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.